नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव गौरेश गांवकर आणि ह्या दिसांनी आमी पळयला खुबशे अशे जे वातावरण गोंयांत तयार जालां, जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हे पळयले आमी. खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत सारकें आसा काय ना असे प्रश्न तयार जातात. आणि हितून सगळे भितर आमी समज पळयले जाल्यार फाटल्या दिसांनी मुंगूल अटॅक फेमस जाल्लो. ह्या अटॅकान खुबशे अशे गँग जे आसात तेणी अटॅक केल्लो, मागीर तेजे फाटल्यान खुबशे जाणांक अटक जाली. पूण हितून खंय तरी आजून पर्यंत तो अटॅक कित्याक लागून जालो, कसो जालो, कितें जालें हितून आजून पर्यंत सारकें स्पश्टीकरण येयलेंच ना. जाल्यार आयज आमी पळयलो, आयज परत एकदां असोच एक अटॅक जो एक्टिविस्ट आसा, जो रामा काणकोणकर, जो गोंयभर भोंवन आपलो आवाज करता, गोंयभर वचोन जो लोकां खातीर उलयता, असो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हेंचेर आयज अटॅक जाल्लो आसा. आनी अटॅक जालो जाल्यार ह्या अटॅका फाटल्यान कित्याक लागून ताका अटॅक जालो, कितें जालें, सो हे सगळी इन्क्वायरी जी आसा ती पुलीस करतात. पूण आमचे वांगडा आयज एक्टिविस्ट आसात, दोन अशे एक्टिविस्ट आमचे वांगडा आयज येयल्ले आसात, जे ऑलरेडी गोंया खातीर आनी जे समाजा खातीर खुबशे तेणी काम केल्लें आसा. आनी जेन्ना एक एक्टिविस्टाचेर अटॅक जाता जाल्यार तो जो अटॅक आसा तो अटॅक कितले पर्यंत योग्य आसा, आनी हो जो अटॅक आसा तो आतां बाकीचे जे एक्टिविस्ट आसा ते एक्टिविस्ट फुडें कसो घेवन वयतले आनी कसो हेचेर विचार करतात ते जाणून घेवपा खातीर आयज आमचे वांगडा आसात मारियानो फेरांव सर. हेणी ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, तशेंच म्हादय वायल्ड लायफ, मागीर तशेंच टायगर रिझर्व हेंच्या खातीर एक्टिविजम केल्लें आसा. येवकार सर तुमकां. तशेंच आमचे वांगडा आसा सेसील रॉड्रिगीज. हे जे आसा तेणी बीन आपले जे एक्टिविजम आसा ते एक्टिविजम ते आपले आवाज जो आसा ते रस्त्याक खातीर जे पॉथ होल्स आशिल्ले तेका लागून म्हण तशे विविध मुद्द्यांचेर ते आपलो आवाज काडटा. आनी जे सरकाराक किंवा जे प्रशासन आसा ते प्रशासनाक खातीर जे आपलो आवाज आसा तो प्रशासना कडेन पावयता. येवकार मॅडम तुमकां. येस, सो आयज हो जो अटॅक जाला तो अटॅक सगळ्यात पहिले ससील भाई हांव तुमचे फुडें येता. हो जो अटॅक जाला एक एक्टिविस्टाचेर आयज हो अटॅक जाला, जाल्यार हो जो अटॅक आसा तो तूं अटॅक कसो पळयता? इट इज व्हेरी डिसअपॉयंटींग, कित्याक जेन्ना आमी गोंयचे लोक आवाज काडटा आमचे गोंय बरें जावपाक, आनी इट्स बीन गोईंग ऑन फॉर इयर्स, की आता जे परभणी पळयल्यार द वे दॅट रामा काणकोणकर इज बीन अटॅक टुडे, आमी तेका जीएमसीन मेळ्ळें पळयल्यार हीज बॉडी इज टोटली लायक ब्रुज्ड अप, इट्स बीन हिट सो बॅडली. फाटल्यान सारके तांबडे आनी काळे जाला, ताजो रायट आय सारको डॅमेज जाला, इट्स लायक सोलन अप एंड इट्स पॅक्ड, आनी लेग्स बी. आय मीन दिस इज so brutally attacked, and this is not something this is happening right now. This is a previous case bhi issue ashille, आणि ते follow up करपाक कित्याक रामा काणकोणकर इज अ राकोंडार, ही फायट्स फॉर पीपल्स रायट्स. आणि जेन्ना कोण उलयल्यार पोतून कोणाक लायक ना ते. आणि आमी पळयल्यार लास्टाक व्हिडिओ आमी पळयल्यार जाल्यार तो एक मनीस कितें घेता, आय थिंक सो इट वॉज कावडांग कितें, आनी रामाच्या तोंडार घालता आनी व्हिडिओ काडटा. तो व्हिडिओ कित्याक केला? कोणाक धाडपाक. सो इट इज someone is being paid to get him attacked so badly and to damage him. I think so the intention was to kill him, पण ते जावंक ना. राकोंडारान तेका राखयला. सो तेका लागून दिस इज द सिच्युएशन एंड इट्स व्हेरी व्हेरी बॅड. आय डोंट नो वॉट इट इज लेफ्ट फॉर अस एक्टिविस्ट जे आमी आवाज करता. गोंयांत सुद्दां आतां अशे पेड अटॅक जावपाक लागले. It looks like that. No, why you need to take a photograph others? You want to get paid, that's why you have to send a photograph. बाबा हांवें हें केला म्हणून, शेण घालपाक जाय जाल्यार, मारपाक जाय जाल्यार. आनी luckily there is a CCTV footage. You can see how brutally that poor Rama Kankondkar has been hit. hit so badly. आणि जे लोकल लोक आशिल्ले आनी ते कारांजले जाला. हांव तालिगांव रावता, दिस इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी कारांजले जावन जाल्यार इट इज सेंटर जे जायते पब्लीक येता आनी पासार जाता. वी कॅन सी इवन वन बायक गाय तो बायकारून चलता, पूण रावना कोण हेल्प करपाक. इफ 20-30 पीपल फातर घेवन तेंचे इफ दे हॅड टू थ्रो ऑन देम, दे वूड हॅव रॅन अवे. बट दिस इज अ सिच्युएशन, ब्रॉड डे लायट इन द आफ्टरनून दे आर डुईंग दिस अटॅक्स. आणि कितें जाला, लॉ अँड ऑर्डर इज गॉन बॅड इन गोवा नाव. इट्स हॉरिबल.
सो मारियानो बाब हांव आतां तुमच्या फुड्यान येता जाल्यार म्हाका सांगात तुमी आमकां अशें आयकूंक गेलें की आयज सकाळचे सुद्दां तुमी रामाच्या कॉन्टेक्टान आशिल्ले सो हो जो अटॅक जालो तो अटॅक कसो कितें जालो म्हटल्यार तुमी रामा वांगडा खूब फावटी आमी अशें पळयल्या की तुमी रामा वांगडा खूब क्लोजली आसतात सो हो जो अटॅक जालो सो कसो कितें जालो म्हटल्यार कशें कितें तुमकां कळ्ळें ह्या अटॅकाचे बद्दल रामाच्या हितून येवपाक बराबरी रावपाक म्हणजे कोविडाच्या टायमाचेर हांवें तेणें स्टार्ट केल्लें कोविडाच्या टायमाचेर हांवें म्हज्या 2 व्हेकली हें केल्ल्यो एम्बुलन्साक हें करपाक आनी आमी हें काम स्टार्ट केल्लें आयज घडणी जी घडल्या सकाळीं तेणें म्हाका 10:30 सुमार म्हाका फोन मारलो हांव पणजे आहलो आनी तेज्या व्हेकलाक कितें हें जालां म्हणूंक लागलो इश्यू येयला आनी म्हाका तें विचारूंक लागलो खूंय मॅकॅनीक आहा ओल्ड गोवा काय म्हणून हांवें ताका डायरेक्शन दिलें आनी जेन्ना म्हज्या आरटीओन काम आसलें आरटीओतलें म्हजें काम जातूच हांव ताका मेळपाक गेलो तिका जेन्ना मेळलो तो ऑलरेडी त्या गॅरेजींतलो भायर सरलेलो म्हणूंक लागलो हांवें फोन मारलो खूंय हांवें आपूण अमक्या जाग्याचेर पावला म्हणूंक लागलो कोल्लेन फुसा कडेन सो हांवें ताका काडलो हांव येता म्हटलें आनी फटाफट हांव तेज्या येयलो आतां आमकां वचोंक जाय आसलें कुंडय वयपाक म्हटलें पळय तुज्या व्हेकलाचे ब्रेक सारका ना जाल्यार हांव आमच्या बायकीनूच या नाल्यार म्हजें व्हेकल घेवन या सो ना बायकीनूच या म्हणूंक लागलो आमी कुंडय गेले काम केलें आनी येयले त्या रावंड अबावट 11:30 जातली तर ताका कोल्लीन ते व्हेकल दवरलेली तो आपणाच्या सायडीन गेलो पावतो आनी हांव काडलो ओल्ड गोवा येयलो ओल्ड गोवा सुटी हांव पणजे येयलो पोत्तून म्हाका आनी काम आसलें एडवोकेटा कडेन आनी जेन्ना एक बायटूय मागलो म्हाका कडेन एका आझाद मैदानाचेर बायट गेल्लो नुस्तें घेतलें आनी हांव घरा वयतालो तो म्हाका एडवोकेटान कॉल केलें मातशें म्हणूंक लागलो हें करूंक जाय काम आहा श्याम शक्ती भवनाच्या सायडीक तें बिल्डींग आहा तितून हांव वयर एडवोकेटाक जर म्हजें काम केलें आनी देंवत आसतना म्हाका शंकर पोलचेन म्हाका कॉल केल्यार रामाक अटॅक केला म्हण ताका विचारलें जोक कोत्ता कितें रे काय म्हणून रामा म्हटलें आतां म्हटलें हें जालां ना रे म्हणूंक लागलो सिरियस आहा आपूण भायर सरता तूं मातसो मेडिकलान वच नुस्तें काडलें आनी दवरलें एका कडेन आनी हांव सामको डायरेक्ट मेडिकलान गेलो हांव द फर्स्ट पर्सन हितून गेलो कॅज्युअलिटीन गेलो कांय ना त्या कडेन विचारलें कोण येवंक ना तर पोत्तून हांवें एका फोन मारलो शंकराक म्हणूंक लागलो ते ऑन द वे आहा आनी ताणें म्हाका ते फोटो धाडले पळय खूंय हें जालां तेन्ना हांव सारको स्टंट जालो ते हें पळय फुटेज पळोवन हें पळय फोटो काडल्या पळय मागीर तेन्ना कॅप्टन वेन्झे येतालो आनी कोणाक पळोवपाक ताका उलो मारलो कित्याक मारे कितें जालां हांवें म्हटलें हें जालां तोय रावलो आनी मागीर विदीन आफ्टर 10 मिनिट्स रामा येयलो तेजे पळोवपाक गेले हाल सो सेसिल भाई म्हाका एक सांगा तुमी पळयले आसतले फाटले दिसांनी 2-3 दीस पयलीं एक इंटरव्यू असो जालो डीजीपीचो त्या इंटरव्यून डीजीपीन क्लियर कट सांगलें की गोंयान गँग्स ना जे वॉर करपाक गोंयान गँग्स ना आनी आयज आमी पळयतात पणजे सारके सिटीन खंय तरी करंजाळे जाल्यार हें सगळें प्रकरण घडटा आनी हें सगळें प्रकरण तूं एक तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तूं त्या पणजे सिटीच समज सेफ ना आनी ती बी एक्टिविस्टांक समज अशें करता जाल्यार सर्वसामान्य लोकांचें कितें आय थिंक सो हियर देर आर गँग्स एवरीवेर गोंया पळयल्यार न्हू गँग्स आसा पूण जेन्ना जे घडटा न्हू तेन्ना आमकां गमता की बाबा कोण हायलायट करता लाकली तो रिपोर्टर आशिल्लो म्हणून ताणें व्हिडिओ काडला तेन्ना आमकां गमलें वी डिडंट नो एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम म्हाका फोन कॉल येताले बिकॉज आमी कामाक आशिल्ले सो डायरेक्टली कोणान सांगला की बाबा रामांक अटॅक जाला म्हणून सो दॅट्स वी वेंट टू चॅक एंड दॅट्स हाव वी रीच जीएमसी पळयल्यार रामा कडेन बट दीस इज अ सिच्युएशन एंड आमी केन्नाच्यान आवाज करता की बाबा लॉ एंड ऑर्डर सारकें ना आमचे गोंयान दीस थिंग्स हॅव टू बी चॅक्ड एंड दीस पर्सन जे कोणेन रामांक अटॅक केला few months ago he had attacked him again he had attacked him earlier आणि तेका लागून तो I think so he was out on bail or कितें आशिल्लें तेका लागून पोत्तून तेका पोत्तून अटॅक केला आणि तेका सांगता तूं राखणदार रावपाक जाता तूं राखण यू वॉन्ट टू बी अ राखणदार यू वॉन्ट टू बी अ राखणदार तुका दाखयता कितें राखणदार ते तर अशें सो ही यू नो आय एडमायर रामा फॉर द वर्क दॅट ही डज कित्याक जे उलयता तो आनी जे डायरेक्टली कोण वेदर इट इज नॉर्थ गोवा साउथ गोवा रामा पावता आयज जेन्ना रामा हॉस्पिटलान आहा वेदर इट वॉज कोविड टायम एज मारियानो सेड ही वर्क रियली हार्ड वेदर इट वॉज एनी इश्यूज हांव मागता जे लोकांक जे रामान हेल्प केला तुमी येवपाक जाय बिकॉज दीस गँगस्टर्स थिंक द रामा इज ऑल अलोन आणि एक गँगस्टर दाखोवपाक जाय की बाबा आमच्या कडेन स्ट्रेंथ हा आणि आमी फुडें येवपाक जाय आणि फायट करपाक जाय एंड एनी टायम देर आर दीस अटॅक्स दॅट हॅपन्स इन गोवा
20 जाण लोक भियेनाका तुम्ही फातर घे कितें उडोय तेंचेर पूण डिसमेंटल कर तेंकां जस्ट बिकॉज दे कम अप विथ द नायफ आनी तो रामाचो एक फ्रेंड आशिल्लो तो ऑरेंज शर्ट घालून हांव तेका मेळलो आनी ही वॉज टेलिंग मी दॅट वेन ही वेंट टू स्टॉप तेणें नायफ दाखयलें तेका लागून तो फाटी रावलो आणि दुसऱ्यांक बी कोणें गान बी काडला अँड रामा पुश्ड हिम सो दिस इज द स्टेट वे guns are openly, they have open guns that they can show people public knives. What is the sarkar doing and what is the police doing to have this in control? Today it's gone out of hand. That's why these gangs are doing whatever they want. First it was being done during the night time, but now it's in the afternoon time. की बाबा हांव कोत्तलो म्हाका बेल मेळटली हांव भायर सरतलो म्हणून अशेंच जाला सो दे हॅव अ पावर अप समवेअर समबडी इज व्हेरी पावरफुल ऑन टॉप हू इज हेल्पिंग इफ दे नॅप देअर फोन्स दे विल कम टू नो हू दे सेंड दिस फोटोग्राफ्स फॉर दे शुड अटॅक दोज पीपल अँड लेट्स सी हाऊ लॉंग द पुलीस टेक द शेम ऑन द पुलीस अदरवाइज सो एक्टिविस्ट सदांच वोकल असतात आणि कसलो इश्यू आसा तेंच्या पोटान उरना कितें वायट दिसलें जाल्यार एक्टिविस्ट उलयतात सेम वे आसता मिडिया मिडिया सुद्धा कितें अशें वायट दिसलें जाल्यार रोखडेच आपलो कॅमेरा ऑन करतात रोखडेच दाखयतात सो तेंची सुद्धा मनान उरना सो आतां एक्टिविस्टांचे अटॅक जावप हो खंय तरी मिडियाक सुद्धा इन फ्युचर हे त्रास जावपाक शकता जाल्यार हेजेर आतां तुमी कशें कितें पळयतात सो बिईंग एक्टिविस्ट सो तुमकां आतां कशें दिसता की आतां फुडें हे खंय तरी जे उलोवपी आसा जे वोकल लोक आसात तांकां सुद्धा खंय तरी थ्रेट आसा असो दिसना हांव आतां एक सिनियर सिटीजन आनी म्हज्या भुरग्यापणार सुटया जे पुलिसीची पळय भिरांत आसली खाकी घालून पुलीस कोणाच्या दारान भितर सरला म्हणून लोक भितर ती भिरांत पयल्या सद्याक गेल्ल्या कडेन आहा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें कोलॅप्स जाल्ल्या कडेन दुसरें आतां म्हाका आयज उगडास येता फादर बिस्माकाचो ज्या पद्दतीन फादर बिस्माकाचो पळय मर्डर केल्लो हो हें करून तो कावकी रातीर तो आयज दिसाचो इतली ताकद जाली एंटी सोशल एलिमेंट्स आनी तेका कोण पावरान दितात पावर पळय हे पॉलिटिकल पावर जावं केल्लो पावर पळय दिता तूं हे मेन कल्प्रीट म्हणटा ते सो फादर बिस्माकाची केस मागीर एक जालो आमचो हिंगा पुलवरी तो उजो पेट्रोल घालून तो उजो तो मारलो तोच आतां रामाचे ओ रामाक फर्स्ट एक अटॅक जाल्लो तिन्ना सगळ्यांनी लायटली घेतले बाबा कितें काय म्हणून पूण जो आयज दीस उजवाडा पळय अटॅक जाला हो गोंयान हांवें गोंयकारापणाचे हे आमची पद्दत नो हे पळय भायले मायग्रंट्स येयल्या कोणाक पळय सुपारी दिल्या कित्याक व्हिडिओ काडटा व्हिडिओ काडून तेचो कोणी तरी बॉस आसतलो वयर ना जाल्यार गार्ड्स आसोना तुका दीस उजवाड येतल्या हितून आनी ते जाल्यार शारान कॅपिटल सिटी पणजेची कितें उरना न्ही गव्हर्मेंट स्पेशली द होम डिपार्टमेंट आनी होच होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आमचो गोंयच्या चीफ मिनिस्टर कडेन हांव एकूच म्हजो रिक्वेस्ट करता तेका बाबा हें आमकां गोंयांक दुसरें बिहार वो दुसरें नॉर्थाच्यो स्टेटीक आमच्या गोंयांक सुसेगाद भिवपाची गरज ना न्हू भिवपाची आमकां नीज गोंयकारांक भिवपाची गरज आहा हे पळय भायले येवन आहा ते गोंयकार जाल्यात आनी आमी जाले भायले मरे न्हू म्हाका आनी एक सांग आयज हांव पर्सनली जेन्ना जीएमसीक गेल्लो थंय कवर करपाक गेल्लो आनी थंयची सगळी परिस्थिती पळयली आनी हांव भितर गेलो कॅज्युलिटीन भितर गेलो जेन्ना भितर गेलो तेन्ना म्हाका थंय रामाची फॅमिली दिसली रामा थंय न्हिदलेलो आसा आनी तेजे वांगडा तेजी फॅमिली आसा सो जेन्ना एक्टिविस्ट म्हणटात एक्टिविस्ट कोणाचेर उलयतात सीएमाचेर उलयतात आनी कोणाचेर उलयतात केन्ना केन्ना ओपोजिशनाचेर सुद्दां उलयतात तुमचे खुबशे अशे व्हिडिओ पळयले ओपोजिशनान सुद्दां कितें चुकलें जाल्यार ओपोजिशनाचेर सुद्दां उलयतात अशे एक्टिविस्ट असतात सो जेन्ना एक्टिविस्ट जेन्ना अशे वोकल जावन उलयतात आनी अशें कितें प्रसंग घडटा आनी ते एक्टिविस्टाचे फॅमिलीक फेस करचे पडटा सो हे जे सगळे प्रकरण आसा म्हणजे हितून खंय तरी फॅमिली सफर जाता सो हितून तुमी आतां हे कशें पळयतात आतां पळय आतां तूं म्हणटलें हांवें म्हजें सांगता काल ओल्ड गोवान म्हजेर अटॅक जाला तुजेरूय जाला पूण थिंगा म्हजे बरे मागपी आहा म्हणून ओके जे पळय कोण येयल्ले तांकां पयलें ताका वॉर्निंग दिलें बाबा तुमी पावचे नात म्हणून ओके हांव म्हणना हांव व्हडलो एक्टिविस्ट न्हू एक्टिविस्ट आमी सगळेच आहा पळय ते एक्टिविस्ट एक्टिविजम कितें ना कोणाक दूख लागता
भायर काडटा उलयता उलयता आमी रेजिस्टर्ड ना हय जो कोणाचोय आवाज बंद आहा तेका तर कितें तेच्या फुडें आमी हें कोत्ता आमचें तोंड उक्त्यान म्हजें एका टायमाचेर म्हजें तोंड उक्त्यान जायनासलें सादो बिस्माक भोंवता आनी हें भोंवता तेन्ना फाटल्यान हें जालो जेन्ना म्हाका बाबा हें पळय नजर जालें तेन्ना म्हजें तोंड उक्तें म्हाका तितलें उलोवपाक जायना पूण म्हजें तोंड उक्तें जालें आनी आयज म्हाका हें समोर हाडचें पडटा बाबा हें जाता म्हणून आतां फॅमिलीक हांव म्हजी बायल जावं म्हजी फॅमिली सांगता हांव 2 व्हिलर घेवन भोंवता आतां तरी 4 व्हिलर तरी घेवन आहा घरा कडेन पूण म्हाका कितें सिट्युएशन आहा हें येवन येयलें जाल्यार खंयच्या कडेन व्हेकल पार्क करपाक जायना तर आतां चिंतचें पडटलें म्हजो जीव ओ एक्टिविजम पळय तें हेका लागून फॅमिलीकूय मार बसता केन्ना भायर सरलेलो भितर केन्ना येतलो पळय तो फोनाचेर फोन येता खूंय आहाय बरो तर आयज गोंयांक लागून आमी लोकांक लागून वावुरता डिस्ट्रॅक्शन जाता तेका लागून वावुरता पूण लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळना वयल्यान ट्रॉलिंग जाता वयल्यान आमचेर व्हिडिओ जाता आमी कांय कोणा कडेन हात मागोन हें करना आमकडेन घडटा पळय तशें आमी करता सो हितून आमी फॅमिली आमकां लागून फॅमिली सफर जाता हें कित्याक लागून जें गोंय पयलें आहलें तें गोंय आमकां ना आनी हेच्या फुड्यान आमी तर आवाज उडयना लोक तर आवाज उडयना गोंय आमकां हेच्या फुडें आमकां मेळपाचें ना सो सेसील भाई म्हाका एक सांग आतां जशें मारियानो बाबान म्हटलें तशें की खंय तरी एक खाकीचो भंय ना सो आतां हें कितें घडलें तें सगळें जालें सगळें लोकांनी आयज पळयलें पूण आतां जर खाकीचो भंय ना जाल्यार आमचें गोंय राज्य आसा जाल्यार तें राज्य खंयचे दिशेन वयता कित्याक मेन म्हटल्यार आतां हे भायले लोक गोंयांत खूब जाल्ले आसा कोण कसले कामां लागून येतात मागीर कोण आनी कितें कोण ऑलरेडी थोडे झोपडपट्टी काडून सेटल जाल्ले आसात सो हितून आतां आमी गोंयकारांनी आमच्याच गोंयांत जगपाचें तरी कशें कितें म्हणपाचें इट्स लायक अ व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दॅट यू हॅव आस्क्ड कित्याक जे आमचे पुलीस जे हा ते सारकें काम केल्यार न्हू anything is possible. Now, I don't know whether you remember on the 20th of May, Jennifer Montserrat had pushed me when that landslide issue had happened in Talegaon. Ata when I went to file an FIR on Jennifer, majerut FIR gatla. A lady, outraged another lady's thing. Has it ever happened before? Kenna जावंक ना ते आता majer एक criminal case gatla. So as a woman and who's been fighting, there are already like 4 criminal cases on me. 5 times I've been detained. So at this rate, as we are going as Goans going forward, the police are not doing the job because they have to take care of the vote bank because they are getting orders from baba ek konna ka te konna ka. So police don't have their own कितें म्हणटा free will to do their kind of captures. कित्याक because they are being governed by somebody. Now law and orders with whom? It's with CM. So if CM is not being strict enough, saying that I'm giving you free hand to the police, do what you want, let any minister or MLA say whatever they have to say. You catch, whether it's a drug issue, whether it's a rape issue, whether it's a molestation issue, whether it is breaking down somebody's house issue, whether it's murdering somebody or like a Rama Kankarkar, any citizen. Like we are known faces. What about people who are unknown faces who get attacked daily? Daily issues asa. We never heard this in Goa that baba itle issues are putun phonache. Today I hate to look at you. Sorry to say, I hate to look at news channels because I can see everything that's bad that's happening in Goa. Everything is negative. We wake up in the morning, it's negative. We go to sleep, there's something or the other happening. So Sansar Solla, it's going in a very negative way. So amso the Jew, I've told my parents, like how you asked Mariano, I've told my mom. My mom is the only person now I have with me and my son, saying that I don't know when I will come home or what can happen to me. But I cannot come home and go to sleep saying that Baba, I kai ulong na, kai korung na munun. I can't go to sleep. That will kill me. As a activist, उलयना जाल्यार ते जे मोनान हा आनी उलयना, that will kill me more than anyone else trying to attack me. So I think so as Mariano, me and lot of other activists who are there and well-wishers, people who want to come forward and speak, all that I can say is like, come forward and stand. Whether police are there with us or police are not there with us, because police still now are not doing proper police verification. If you see, whether it's in my complex or whether it's anywhere, form kela, field kela, any investigation kela, baba, cases ha, tenche oilar, have they gone and checked every doorstep and seen, baba, show me your police verification, all the tenants who are staying.
आणि खूपशे असे जे टेनंट्स रावतात त्यांचे व्हेरिफिकेशन जायकूच ना सारखे जायना. पोलिसूच पावना. एक्झॅक्टली. आणि आम्ही सांगल्यार पासून ती पावना. हय. So this is the situation. Jenna, and this is happening there, and you know, it's sad to say, but also a lot of our Goans who have houses are building small rooms everywhere and giving rentals. I know today सगळी जाण पादिसे जाला, पयशे जाय सगळे लोकांक. So whether it's 5,000, 7,000, 10,000 रुमा दिता लोकांक, but police verification करना. See, today you might be getting that money, but those same people might be going somewhere else and attacking somebody else. So how are we justifying? This was never a case in Goa. आणि बरोन लोक येता गोंयांत. सो मारेन बाब म्हाका तुमी सांगात की आतां हे जे कितें घडलें तेजेर आतां फुडें सोल्युशन कितें म्हटल्यार आतां आयज रामाचेर अटॅक जाला, फाल्यां आनी कोणाचेर जावंक शकता. सो तुका अशें दिसना की सगळो असो फोर्स जो आसा म्हणजे जे गोंयकार म्हणटात आनी गोंया खातीर काम करपा खातीर म्हणटात ते सगळे डिवायड जाल्ले आसात. कोण तूं तेंचे वांगडचो, तूं ह्या पार्टीचो, तूं त्या पार्टीचो, अशें डिवायड जाल्ले आसा. तेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन खंय तरी हेचेर एकठांय जाले जाल्यार अशें म्हणटात ते स्टिक्स आसतात त्यो सगळे एक कडेन आसल्यार तो बंच ऑफ स्टिक तुटना. सिंगल आसा आयज रामा खंय तरी ताका एकटो मेळ्ळो तेणी ती स्टीक मोडली. सो खंय तरी तो बंच ऑफ स्टीक जो आसा तो तुमी एक कडेन जावन तो स्ट्रॉंग जावपाक जाय असो तुमकां दिसना? पळय गोंयांत धाकटुले पेडणे फातूर म्हणल्यार काणकोण आनी ह्यो पार्ट्यो ज्यो पळय आपणाच्या हेका लागून पार्टीन हें केला, हांव ताका एकूच ट्रॅक लायन दिता. ह्यो आमचे कॉर्पोरेट्स पळय आपणाच्या फायद्याक हे फुडें सरल्यात. आयज सारके पॉलिटिशियन म्हणचे आहा पळय ते म्हाका दिसना. आनी येयल्यार लेगून आपणाच्या फायद्याक इन्वेस्ट आनी आपणाचे मागीर घेवपाचे. तेका लागून हे पयलें डिव्हिजन जाल्ले कडेन ना. आतां एक्टिविस्ट म्हणटात सगळेच आमी एक्टिविस्ट सांगला पळय ते, तर आमी आतां वोकल आहा, भायर सरता खंयच्याय एका आदाराक आमी कोणें आवाज केल्यार बी कोणाच्या आदाराक पावता. तर जे पळय आमी टार्गेट करता आमी कोणाक फाल्यां सकाळीं तर बीजेपी ऑपोजिशन जाली आनी तेणी तर ऑपोजिशन आसन कितें केलें तेकाय आमी टार्गेट करताले. कोर्ट रुलींग आहा पळय तेका आमी टार्गेट करता, आमी उलयताले. पूण हें कितें अन्याय पळय जाता गोंयांत. सो हेतून आमी एकठांय येवपाक जाय तो प्रयत्न केलो. सगळे आमी बराबरी आहा, पूण कितें आहा ह्यो आमी आमचेरूच टिका जाता जाल्यार एकठांय जाल्यार कितें म्हणटात हे पॉलिटिकल पार्टी आनी फॉर्म करतात. आमचो तर मोठो ना तो. सो एकठांय ना न्हू, एकठांय आहा, पूण गोंयांत कितें करतात इंडिव्हिज्युअल आमी पळय डेली आमी हें करिना न्हू. एक्टिव्हिजम आहा पळय ते केन्ना इश्यू घेता पळय ते तेन्ना आमकां हे फॉलो करतात. आनी हें जावन आहा कित्याक लागून जे पळय आतां वीथ इन्फ्लुएन्स बरे पुलीस ऑफिसर आहा तेका सायडलायन केल्ल्या कडेन, बरें काम करपी पुलीस ऑफिसर आहात ते काय दवरलेले कडेन ना. आनी जे इन्फ्लुएन्सान भितर भरती जाल्यात आनी वीथ कॉन्सन्ट्रेशनान पळय भरती जाल्यात हे पळय हे इवन सिनियर पोस्ट एका आमच्या ऑफिसरांक ते सकयल दवरता. सो हे तुमचे म्हणणे जालेत, पूण पॉलिटिकली सुद्दां तें पळोवपाक गेले जाल्यार हेतून खंय तरी पॉलिटिकली सुद्दां जे गोंयकारांक लागून गोंया लागून जे कोण झगडटा त्या लोकांनी आमकां तरी अशें दिसता की एकठांय येवपाक जाय. आमचो तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो टायम हांगा सोंपलेलो आसा आनी तुमी आपलो टायम काडून मारियानो बाबा आपलो हॉस्पिटलान आशिल्लो तूं रामा वांगडा, सो थंयच्यान टायम काडून तूं आमच्या स्टुडियोन येयलो. आनी ससील बाय तुवें हॉस्पिटलान आशिल्लें, थंयच्यान टायम काडून तूं आमच्या स्टुडियोन येयलो. सगळेच तिगात आहाय, सगळे एकठांय जाल्ले कडेन हे कारण भेदभाव करून नासतना सगळे आमी एकठांय जाल्ल्या कडेन आयज पळयता युनिटी आयज जाल्यात आनी हीच तर युनिटी आसा तूं गोंय आमचे मातशें साल्वार जातले. आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमच्या मिडियामाच्या उद्देशी बाबा एकठांय जायात. दीस इज द टायम. हेच्या फुड्यान आमकां आनी काय मेळपाचें. येस, हीच दोगांची लास्ट मेसेज घेवन दीस इज द टायम अशें तेणी म्हटलेलें आसा. नाजाल्यार फुडें आमी एकठांय जावपाक पावचे ना. हीच मेसेज घेवन ही जी कार्यावळ आसा ती आमी हांगाच सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.